दुनिया सर्ग पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दात जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकूदारा मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी सगळे तू मूळ सर्वे स्पर्धनी भुरलूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाक जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकूदारा देव दीस दिवं तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो अद्वेंताचो दुसरो आयतार क्रिस्त येण्याच्या काळाचो दुसरो आयतार संभ्रमच्या ह्या वक्ता ह्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता भक्तीपणी कलत्या मनान आनी काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां आपोवणी दिता कोरोना पिडी निमती इगर्जे वचोवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भावार्थी भावा भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा भुरग्यां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर तशेंच प्रती रितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर तांच्या ते सामायिऱ्यां खातीर विशेश करून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता हे संदर्भार तुमचे खातीर आमी मागता कोरोना पिडेची सेकंड वेव थोडे कडेन आरंभ जाला थोडे कडेन आराम जावचेर आसा ह्या दिशेन परत थोडी नियमां सरकार जारी करतात हे संदर्भार आमची जागृताय सांबाळूंक आनी ह्या मुखांतर भलायकी बरी करून आमी रुताव करूंक देव आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मिस दितात कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या वास आनी डिसोजा कुटुंबां देवादीन जाल्ल्या सर संन्यास उडास कडून ताच्या खातीर मिस दितात रॉबर्ट वास आनी कुटाम ताणे मुंबय अर्गसन भेटयता रॉबर्ट वास आनी कुटाम ताणे मुंबय तशेंच ब्रिटो आनी सल्डाना कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर भाव भयणी उडास कडून मिस दितात एडोरा प्रवीण वास थाने मुंबई देवादीन फादर वियन्नी पेरेरा आनी फादर थियोफिल पेरेरा हांच्यात मिस दिता एडोरा प्रवीण वास थाने मुंबई ब्रिटो आनी सल्डाना कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर भाव भयणी उडास कडून मिस दिता सिप्रियन ब्रिटो आनी कुटाम थाने मुंबई बऱ्या भलायकेच्या मेरी सल्डानाच्या बऱ्या भलायकेचेर येद्या बसोत मिस दिता वास आनी ब्रिटो फॅमिली ताणे मुंबय एर्गसन भेटयता रॉबर्ट आनी ग्रेटा डिसिल्वा आनी कुटाम बेलगाम देवादीन स्ताशा आरान्ना अजत्म्या खातीर मिस दिता ग्रेटा आरान्ना आनी कुटाम कॅनडा कुटुंबांत आरान्ना कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संन्यास उडास कडून तांच्या आत्म्या मिस दिता ग्रेट आरान्ना आनी कुटाम कॅनडा डिसोजा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संन्यास उडास कडून मिस दिता ग्रेट डिसोजा आनी कुटाम कॅनडा वाज फॅमिलींत देवादीन जाल्ल्या सर्व भाव भयणी उडास कडून ताच्या आत्म्या मिस दिता ग्रेटा आरान्ना आनी कुटाम कॅनडा फेड्रिक सल्डानाक बरी भलायकी लाभलेल्या बसोत आनी विशिश्ट तापांतलें ताका निवारलेल्या बसोत
देवागर का सान मिस बेटेता जेनिफर सल्डाना वसई वेस्ट साधुंद हमारे पांच देवान अपना के लिए उपकारांक अर्गासन बेटेता एनसन ताउरो माटुंगा मुंबई तेसों बसोत मिस बेटेता ग्रेशन आणि जसिंता मचादो भुरग्यांच्या देण्या बसोत चारकोपू मुंबई या सगळी बसोत मागे आम्हा संबेस्तम बसोत मागे जे कोण आम्हाला तन वसील हानल रासकडून त्यांच्या बसोत या मिसेच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा असो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एक वोट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. ख्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ख्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसां आदवेंत काळ म्हणटा आमी सोम्याच्या जल्माच्या परबेक लागशिल्ल्यान आमी तयार करून आसां हे संदर्भार बायली तयारी करता आसतना आमच्या भितरली आंतरीक आत्म्याची तयारी करूंक आनी खऱ्या काळसान मनान सोम्याक स्विकार करूंक प्रती रितीन आयची वासपां आमकां उलो दितात स्नानीक सुवांव जेजू फुडें धांवसो एक धांवपी जेजूच्या येण्याची वाट तयार करचो स्नानीक सुवांव आमकां उलो दिता तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गेचें राज्य लागीं पावलां असल्या दिशेन आमी आज सोम्याच्या येण्याक आयती रावोंक स्नानीक सुवांव उलो दिता आसतना ताच्या उल्या काल आमी आयती आसलेलीं सोम्याक स्विकार करूंक तयार आसलेलीं भुरगीं सावंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया मोगळा जेजू तुजें उतर आमकां सदांच तयार रावंक आत्मीक रितीन आयती जावंक आपोवणें दिता पूण तें उतर आमकां वाचूंक नियाळोवंक आनी त्या उतरा बराबर सुलोवंक साध्य जावंक ना संवसारी राटावळी नमती आमी ताचें निर्लक्ष केलां त्या पासून पश्चात्तापवता दूख दनबक्षणे मागून म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर मोगळा जेजू एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या सेवेंत तूं हजर आसाय म्हूण आमकां सांगताय पूण एकामेका थंय तुका पळोवंक आमी सुकन पडल्या आमचो स्वार्थ आमचो राग आमचो मोसर थोडे फावटी तुका पळोवंक अडखळ जाता हे सर्व संगतींचो आमी पश्चात्तापवता आमच्या बदकाची दूख धरता बक्षणाय मागोवन म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. मुगळ समिया आयती रवा पत्की जिनी संडा बरी खबर सतमाना म्हणलो उलो स्नानीक जुवां मुखांतर आस्तू दिवंक शेताय संवसारी राठावड अबलेश स्वार्थ असले संगती आमकां आयती रावंक पत्की जिनी सांडूंक सर्गेंचे राजा कुशीन समकूंक थोड्यो पोटी सोडिनात आमी तुका तिरस्कार केल्लें आसा तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापावन बक्षणां मागोवन म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. सर्व पदवेदान देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया घडी बरदोळे दांप्या
आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर आमी मागया. ससनाच्या आनी काकूळदारा भोवमोगाळ देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताक आमी धवी धवी मेळोवंक वेता. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवून दिया म्हजे परजे बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें पारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सोरेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरण्यांत सोरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. आर्येक फालकें बरोवन येवं दी. हार्येक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊंच सकल सुवात सपाट जावं दी. पोंडकुलो आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सोरेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली, कित्याक सोरेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांतीविने बोब मार आनी जुदाच्या शारांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सोरेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. तांचें इनाम ताजे सवे आसा. ताजे जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भशेन तो आपल्या हिणांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हार्द्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बोकऱ्यांक जागृतकायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझी काकूट आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूट आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताचें बेबिरांत आसलेल्यान ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसते. तुजी काकूट आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासी एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरता. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें
नीतिवंतपण सर्गाता नजर घालतले तुझी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर खंडी जावन सरस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितेली नीतिवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतेले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतेले तुझी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर तुझी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर साम पेद्रोच्या दुसऱ्या पात्रांतले वसाप मोगाचनो एक तुमी केदींच विसारचे न्हय सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गलाय करिना पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये बागेर सोमेस्तांनी आपणा ते पोरसाद जय म्हूण ताची अपेक्षा सोम्याचो दीस सोरा बरी येतलो तवल आकाश मंडल कठीण आवाजान कोसळून पडटली मूळ तत्वां उज्यान कडून वेतली पृथ्वी आनी तेचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लासून भस्म जातल्यो सगळी सृश्टी हे परी ना जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिनी तुमी जिवंक पावो सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगी तयार जाया त्या दिसा आकाश मंडल उज्यान जलोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगान कडून वेतली तरी पोवन ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्र पोवन वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या पृथ्वीक आमी मुखार पळोवन आसाव देखून मोगाचनो ह्या गडिताक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाची जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कलांक जिणी जिवंक हर प्रयत्नान करा देवाचे उतार हे देवाचे उपकार हालेलुया 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 सर्वेस्परासो मारो तयार करा ताचो वाटो नीट करा सगळे मनशाकूळ देवाचे तारण देखतले हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवंत मातका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्था महिमा तुका येसुया जेजू क्रिस्तची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन आशिल्ल्या प्रकार आरंभ जाली पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलों तो तुजी वाट तयार करतलो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा ह्या प्रवाद्याक सरीस हांव
जुवांव तुमची पत्की बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षयतलो अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितालो. अख्ख्या जुदेया प्रांताच्या सांदी मुल्यांत तावन आनी जेरुजलेमांत तावन लोक ताचे जर्सी वेतालो आनी आपली पातकां उसारून योर्दान न्हंयेंत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. जुवांव खऱ्या लोवेचें वस्त्र न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रान मोंग ताचें काण अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रासबलिश्ट एकलो येता, बागोवन ताच्या वणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, हेची सुवार्ता आमी आयकली मार्कोच्या त्या वांजेलांतली. हांगासर एका मनशा विशांत आमी आयकता आनी त्या मनशाचें नांव जुवांव. जुवांव ताका म्हणटा आमी स्नानीक जुवांव, जॉन द बॅप्टिस्ट. ओ मनीस कोण? ओ मनीस एक श्रेष्ठ, ओ मनीस वर्तो, अदीक वर्तो. जिजून म्हणलें आसा ताच्या तोंडांत तावन, मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव प्रास वर्तो दुसरो ना. पळया, म्हळ्यार जिजूच्या की हळट हळू असो मनीस, देवाचो पूत न्ही तरी देवाच्या पुताक एक खरी वाट तयार केल्लो, देवाच्या पुताच्या फुडें धांवचो एक धांवपी. मिनिस्टर विश्वास आसा जाल्यार, प्रधानमंत्री वा मुख्यमंत्री विश्वास आसा जाल्यार ताणें वेच्या त्या मार्गार थोडीं वाहनां धांवतात. गरुडा म्हणटा आमी, गरुडा वाहनां धांवतात. इतले फास्ट ती वतात, म्हळ्यार कसलेच अडकळ आसूं नजो, कसलेच ब्लॉक, कसलेच खंयच बाधक जायनजो म्हळ्यार ती वाहनां धांवतात. 4-5 वाहनां फास्ट धांवल्या उपरांत मिनिस्टराची गाडी वता, मंत्रीची गाडी वता. कित्याक म्हळ्यार ती वाहनां ह्या मिनिस्टरा मुखार धांवपी जावन आसात. तशेंच ह्या देवाच्या पुता मुखार धांवपी वाट तयार करतलो तो जावन आसलो स्नानीक जुवांव. स्नानीक जुवांव मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी ताचे प्रासवर्तो दुसरो ना. देखून ह्या स्नानीक जुवांक पवित्र सभेंत वर्तो मान आसा, स्थान आसा. पवित्र सभेंत तेगांचो मात्र जल्माचो दीस आचरण करतात. इतले सांत भक्त आसात, जावं प्रोपेद्रू, पावलू, व्हडले व्हडले सांत आसात, पण तेगांचो मात्र जल्माचो दीस. एक जेजूच्या जल्माचो दीस, एक मरियेच्या जल्माचो दीस आनी एक स्नानीक जुवांवच्या जल्माचो. स्नानीक जुवांवच्या जल्माचो आनी मरणाचो दोनूय दीस आमी आचरण करता. जेजूच्या जल्माचो आनी मरणाचो दीस आमी आचरण करता. मरियेच्या जल्माचो आनी मरणाचो, स्वर्गारोहणाचो दीस आमी आचरण करता. तुवें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कसली विशिश्टता ह्या स्नानीक जुवांक आसली, कसली विशिश्टता. स्नानीक जुवांक आनी जेजूक आतां आमी सांगता दवरल्या जाल्यार स्नानीक जुवांव आनी जेजू थंय थोड्यो ताळपडच्यो संगती आसात. ताळपडच्यो संगती आसात. जेजूचो जल्म आनी स्नानीक जुवांवचो जल्म एका रितीन एकच लेखान जालो म्हणयत. जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मलो, स्नानीक जुवांवूय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मलो. जेजूचे जल्माची खबर
पळया खंयच्या बडव्यान दिली गब्रियल दुतान दिली कोणाक दिली मुरयेक दिली पळया मुरयेक दिली स्थानिक जुवांच्या जल्माची खबर कोणे दिली गब्रियल दुतान दिली कोणाक दिली जाकारीक दिली जाकारीक हांगासर पळया मुरयेकी हांगासर भुरगीं जावची ती घडी नातल्ली असाध्य आसलें कित्याक ती अजुनी आंवकार आसली तिका लग्न जावंक ना एलिझाबेथीकी भुरगीं जावंकची परिस्थिती नातल्ली कित्याक ती उतर प्राय पावल्ली वांसडी म्हूण लेखलेले तिका उतर प्रायची पावल्ली ती वांसडी जावन आसली तिका भुरगीं जावचें देणें नातल्लें हांगासर गब्रियल दूत नजरेताच्या आंवकारी सरशी येता थंयसर गब्रियल दूत जाकारी लागीं येता जाकारी कोण जाकारी एक साधुसेव पंगडाचो मनीस एक याजकी वर्गाचो मनीस देवळांत दुंप पेटोवचोय दुंप घालचो वावर तो करनासलो आनी ह्या संदर्भार गब्रियल दूत ताका दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा पवित्रात्मो तुज्या पत्नीचेर नदर घालतलो आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका एक पूत जायशें करतलो आनी जाकारी हांगासर इल्लो सुद्दां दुबावता मरी थंयसर दुबावना मरी म्हणटा आपले सोम्याची चरण जशी तुजे कुशे प्रमाणे जावं हांगासर जाकारी इल्लो दुबावता आनी म्हणटा हें कशें साध्य म्हजी पतीन उतर प्राया पावल्या हांव पातयेना आनी त्या दिसा ताचें तोंड बंद जाता स्नानीक जावन जल्मता पर्यंत ताचें तोंड बंद उलोवंक जायना पळया आनी अशें पळया वांसडी म्हूण लेखलेल्या त्या एलिझाबेथीक स्नानीक जुवांव थंयसर जल्मता जेजूच्या की स्नानीक जुवांव 6 म्हयन्याक व्हड जेजूचो तो काजीन कित्याक म्हळ्यार मरी आनी एलिझाबेथीन ते एकामेका काजीन भयणी मावशे भयण काजीन भयणी आनी हांगासर एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गर्भस्थीन आसतना गब्रियल दूत मरयेकी बरी खबर हाडटा आनी मरयेक हांगासर गर्भे समवतना थंयसर एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गर्भस्थीन मरी एलिझाबेथीची भेट करतना जेजूचें आजारपण मरयेच्या गर्भांत आशिल्लें तें पळयल्लो स्नानीक जावन एलिझाबेथीच्या गर्भांतच उडी मारता म्हळ्यार हांव तयार आसां तुका वाट कर दिवच्याक हांव आयतो आसां म्हूण तो गर्भांतच ती सुरवात करता स्नानीक जुवांव आनी जेजू सैरे भयण्यांचे पूत पण स्नानीक जुवांव आनी जेजू थोडे संगती ताळपडनातल्यो आसात स्नानीक जुवांवच्यो आनी जेजू मदल्यो थोड्यो ताळपडनातल्यो संगती ताळपडच्यो संगती ताचो जल्म गब्रियल दुता मुखांत पवित्रात्म्याच्या त्या बळान जाल्लो ते एकामेका सैरे बाबाओ जेजूच्या की 6 म्हयन्या व्हड स्नानीक जुवांव 30 आनी 3 वर्सां जियेलो जेजूय 30 आनी 3 वर्सां जियेलो स्नानीक जुवांवचो ध्येय सोम्याची वाट तयार करचो आनी ताच्या आपोवणे पातकिजीनी सांडा बरी खबर सतमाना जेजूचो ध्येय तितलोच पातकिजीनी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गींचें राज्य आगे पावलां जेजूचे परगट मिसांव सर्गींच्या राजा विशांत स्नानीक जुवांवचे परगट मिसांव जेजू क्रिस्ता विशांत स्नानीक जुवांव सता खातीर जियेलो जेजूय सता खातीर जियेलो देखून जेजून म्हणलें आसा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत सत वाट आनी जिवीत सताच्या वाटेन चलताय जाल्यार जिवीत जोडटलो आनी ह्या जेजूच्या उतराच्या ध्येयाकाल स्नानीक जुवांव जियेलो सत मात सता बिगार तो जिवंक ना देखून हेरोद राय हेरोदियासा सांगात आसलेलें पळोवन हेरोद ताच्या भावा फिलिपाच्या बायले सांगात हेरोदियासा सांगात आसलेलें पळोवन तो गोत्रावंक ना तो हेरोद राया मुखार उबो रावलो आनी म्हणालो तूं करताय तें सूख
तुझ्या भावाच्या बायलेक 2 काण घेवचे सुख. तो कडक उलयलो. तकडीत आसले ताचो परिणाम कितें जातलो, आपूण मरतलो म्हूण तो जाणा आसलो, पूण ताणें ताची बेपर्वा केली, ताची गेण्णें करूंक ना. कित्याक तो स्वस्थ जाणा आसलो, कुडयेचो जीव काडटा त्या मनशाक भियेनाका, बगर आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक भियेया म्हणून तो कडक उतरांनी तो जापी दितालो. तसो देत असो. आनी तो म्हणटा हांव क्रिस्त न्ही. तो क्रिस्त न्ही आसलो, बगर तो क्रिस्ताक वाट तयार करतलो, एकलो वाट तयार करतलो एक प्रवादी जावन आसलो. तो क्रिस्त न्ही, तो उजवाड न्ही, बगर तो एक फकत एक साधन. तो फकत एक वाट तयार करतलो व्यक्ती. आनी अशें आसतना तांची जिणी रीत ताळपणांतली थोडी आसा. जेजू शहरांत हळ्ळ्यांत घरांनी जियेतालो आनी स्नानीक जुवांव अरण्यांत जियेतालो. अरण्य म्हळ्यार कितें? अरण्य म्हळ्यार कितें? मरुभुमी. अरण्य म्हळ्यार रान न्ही, उडासदोरा. कन्नडाचें अरण्य म्हळ्यार रान, कोंकणीचें अरण्य म्हळ्यार ते मरुभुमी, डेजर्ट. आनी हो स्नानीक जुवांव अरण्यांत, मरुभुमींत, डेजर्टांत जियेतालो. जेजू हळ्ळेंनी शहरांनी जियेतालो. स्नानीक जुवांव मांट्यांत जियेतालो. मांटी म्हळ्यार थंयसर जेजू स्नानीक जुवांव एका समुदायाक शिरवल्लो व्यक्ती. ती समुदायाचें नांव कुमरान कम्युनिटी म्हणटात. कुमरान समुदाय. ह्या कुमरान समुदायाचें वावर कितें म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या येण्याची वाट तयार करची, सर्वेस्पराक एक वाट तयार करची आनी देवाचें उतर बरोवची. तांची एक जिणी रीत आसली. ते शहरांत हळ्ळ्यांत घरांनी जियेनातले, ते त्या कुमरान समुदायांत माठ्यांत जियेतले. मांट्यांत समयाची वाट तयार करची, सर्गींच्या राजाक कुशीन सोमकोंक वाट तयार करची, पवित्र स्नान दिवचें तांचें काम. आनी पळया, जेजू घरांनी जियेतालो. जावं पुरो मातेवाच्या, जाकेवाच्या, पेद्रूच्या ससूमाईंच्या, लाजराच्या वा खुद्द ताच्याच घरा जियेतालो. हो मांट्यांत जियेतालो. जेजू बरें वस्तर न्हेसतालो. सोबीत ताचे दगले, बरी मुस्तायकी, पांयांक मोचे, हातांत बेतकाटी पुरो घालतालो. सोबीत तो आसलो जेजू, सोबीत दिसतालो. बरे केस उखयतालो, सोबीत दिसतालो. आनी ताची मुस्तायकी बोवापूर भायर घालतालो. लाटपोट मुस्तायकी जेजू घालनातलो. देखून निमाण्या शुक्रारा दिसा तो कुर्सार मुकळोवच्या पयलें ताच्या दगल्याक सोडती घाली. तो एकच ताणें विणुल्लो, तामोदे कांय शिवण नातले देखून तांणी ती कातरूंक ना वा कुडके करूंक ना, ताची सोडती घाली. पळया, तितलो बरें नेसाण तो न्हेसतालो. स्नानीक जुवांव बरें नेसाण न्हेसनातलो. तो कर्यालोवेचें चामड्याची वस्त्रां न्हेसतालो. तो सोबायंत नातुल्लो. तो एक कुरुपी दिसतालो. कुरुपी, केस आनी पुरो सोडलेले, काडांनी सोडलेले, एका रितीचो कुरुपी म्हणले बरी. एका रितीची तो एका रितीची सोबायंत ताका नातुल्ली. जेजू बरें जेवतालो, खातालो, पियेतालो, गम्मतां करतालो. देखून ताका लोक म्हणटालो तो कवगो आनी पोटारी आनी पिवंडो म्हणटाले ताका. पूण तो तांची कंत करनातलो. तो म्हणटालो हांव आयलां पातक्यांक आपोवपाक भाग्यवंतांक न्ही. देखून तो पातक्या सांगाता रावतालो, खातालो, जेवतालो, गम्मत करतालो. स्नानीक जुवांव तशें न्ही. तो उपास रावतालो. तो रान देंपे आनी रान मोव मात खातालो. दुसरें कांय नातलो. वायन पियेनातलो. तो कांय नातलो. ताची जिणी रीत भाजी अशी रीत तो मांट्यान जियेतालो. रान देंपे बरें वस्तू न्हेसनातलो. आनी ताचें उलोवणें एकदम तीक्ष्ण 2 दरींच्या तलवारी बरी. जेजूचें उलोवणें मस्त सॉफ्ट, मस्त कलतो सादो जावन बरें करून तो उलयतालो जेजू. वो एकदम तीक्ष्ण उलोवण्याचें, कोणाकी कॅर करनातलो. एक मार 2 तुकडा तशेलें.
तसलें ताचें उलोवणें देखून ताका पळोवन लोक भियान धांवतालो ताका देंवसार लागला म्हणटालो कोणाक स्नान इजवांक देंवसार लागला तो समाना मनीस म्हणून ताका भियेताले पूण स्नान इजवांक सीस आशिल्लें सीस ताचे पाटलावदार आशिल्लें कित्याक तो देवाची उतरां देवाच्या राज्याची खबर देवाच्या दुताची म्हणजे देवाच्या पुताची खबर तो परगट करतालो आनी ताची उतरां आयकूंक लोक येताले तो आशिल्ले बरी सांगतालो कोणाची दाक्षाण ताका नातली ताची उतरां आयकूंक लोक अत्रेकतालो ताच्या फाटल्यान तो येतालो तो अजापां करिनातलो अजापां करूंक ताका जायनातलें अजापां तो करिनातलो पूण देवाचें उतर तो परगट करतालो आनी पातक सांडून परिवर्तन जावच्या लोकांक जोर्दान न्हंयत तो स्नान दितालो देखून ताचे पाटलावदार आसले ताचे सीस आशिल्ले जुवांव अंजेलीस जावंक पुरो वा इतर थोडे सीस स्नानीक जुवांवचे सीस जावन आशिल्ले पयलें उपरांत ते जेजूचे सीस जाले पूण दोगांचे जेजूचें जिवीत थोडें ताळ पडचें आसा स्नानीक जुवांव लागीं थोडें जिवीत ताळ पडचें नातलें आसा पूण जाल्यारय दोगांचें मिसांव एकच जेजू असरें करतालो तो असरें करनातलो जेजूक सीस आशिल्ले ताकाय सीस आशिल्ले जेजूचो लोक जायत तो पाटलाव करताले ताचो लोकी जायत तो स्नानीक जुवांवचो पाटलाव करताले जेजू सता खातीर मेलो स्नानीक जुवांव सता खातीरच मेलो दोगी 30 आनी 3 वर्सांचे येयले आनी जेजूय 3 वर्सां 30 आनी 3 वर्सांचे येयले दोगांची प्राय एकच लेख जायत्यो संगती पूण हांगासर जेजूक स्नानीक जुवांव वयर व्हरतो अभिमान आसलो अभिमान कित्याक ताचे थंय कपट ना ताचे थंय मोसर ना ताचे थंय राग ना द्वेश ना कांयच ना समयाच्या राजा खातीर देवाच्या पुता खातीर आपणाचें जिवीत समर्पीत केल्लो व्यक्ती भोव अपूर्व असो नितीवंत मनीस देखून जेजून म्हणलें आसा मनीस जावं जल्मल्या पैकी स्नानीक जुवांव परस व्हरतो दुसरो ना पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो असलो स्नानीक जुवांव असली पदवी आसलेलो असली वडवीकाय आसलेलो असलें भाग्यवंतपण आसलेलो असल्या स्पिरितान देवाच्या सक्तेन देवाच्या पवित्रात्म्या वरवीं ह्या भुमीचेर आयिल्लो तो स्नानीक जुवांव ताचें कलतेपण बवरतें ताचें कलतेपणाक एक आदर्श व्यक्ती म्हळ्यार स्नानीक जुवांव म्हणल्यांत कांयच दुबाव ना पळया येदो व्हडलो मनीस जाल्यार तो म्हणटा हांव क्रिस्त न्ही आसा आधुनीक जायत्या फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तो एक आदर्श थोड्यांक अजप करचें आसर्यां आसात आसर्यां करचें देणें आसा थोड्यांक प्रवाद करचें देणें आसा म्हणून भोगलें जाल्यार थोड्यांक चिंतें आसा हांव तूं देव हांव तूं पवित्रत्म हांव तूं पाराकलीत म्हूण चिंतें आसा पूण स्नानीक जुवांव तें ना स्नानीक जुवांव म्हणलो हांव क्रिस्त न्ही म्हज्या उपरांत एकलो येवचो आसा बागोवन ताच्या पांयांचे मोच्याचे नाडे ताच्या वाणांचे कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्ही पळया केद्दें व्हडलें कलतेपण पळया हरी हरीनी ताचो पाटलाव करतलो लोक आसा ताचे सीस आसात अधिकारान उलोवची देणें ताका आसा इतलें आसून तो म्हणटा बागोवन ताच्या पांयांच्या वाणाचे कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्ही तितलें व्हरतें कलतेपण स्नानीक जुवांवचें ताणें म्हणलें आसा हांव उदकान स्नान दितां उदकान जोर्दानीच्या उदकान हांवें स्नान दिवचें सोमयाकी स्नान ताणें तो दिल्लो पळया उदकान पण म्हजे उपरांत एकलो येता पळय तो पवित्रत्म्यान स्नान दितलो उदकान स्नान दिल्लें कितें जातात ते घडयेन सुकून वता उदक 2-3 पटी उदकान बुडयलें तुका वयर आयलोय माती पुसलें आंग पुसलें उदक सुकलें पूण पवित्रत्म्यान दिवचो स्नान आसा पळय तो मरता पर्यंत पेटचे तो सोलो मरता पर्यंत उरचे तो सोलो मरता पर्यंत एक जिवीत दिवचे तो सोलो स्नान तो पवित्रत्म्याचो स्नान तो कोण दिता जेजू दिता जेजू देखून म्हणटा जेजू सर्गा सोडून वेताना ताणें म्हणलें आसा घेया पवित्रत्म्याक घेया सांची पातकां तुमी बोगसिता ती बोगसतलीं
सांची पातकान बक्षिनांत ती बक्षिनांत वसा सगळ्या संवसारा सुवार्थ परगट करा उडा आसतोरा हांव तुमच्या संगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो. आनी हो स्नान जेजून दिल्लो तो पवित्र आत्म्याचो देखून जेजू म्हणटा म्हाका उजो आतांत पेटलोलो जायज. तो पवित्र आत्म्याचो उजो तुमचे ते आशिल्लो तो आतांत पेटलोलो जायजय. तुमच्या सेवेच्या आनी बऱ्या करण्या मुखान तुमी दाखोवन दी जाय. आनी तो दाखोवन दिता स्नानीक सो. तो म्हणटा तो उज्यान तो स्नान दितलो, पवित्र आत्म्यान तो स्नान दितलो. आनी तो म्हणटा ताणें वडत वडत वचचय आनी हांवें देवत देवत येजय. पळया लोक हरिहरीनी स्नानीक जुवांचो पाटलाव करनासलो आनी जेजूनी थंयसर जोर्दानींत स्नानीक जुवां लागचें स्नान घेवन मिसांव आरंभ केल्लें. ह्या संदर्भार स्नानीक जुवांव बरें समजता. आनी हांव वयर गेलो जाल्यार कश्ट आसात देखून हांवें देवोंक सुरू करीत. कित्याक जेजू ताच्या पांयांचेर उबा रावला. परगट मिसांव ताणें सुरू केलां. सुकाण ताणें हातीन धरलां. सुकाण ताणें हातीन धरलां. आतां तो झाडटलो, तो आरायतलो, तो सवरतलो, तो बेंडटलो. आनी ह्या संदर्भार हांवें आसचें सारकें न्ही. ताका वाडोवंक सोडीत जाय. पळया कितलो निस्वार्थी मनोभाव. पळया कितलो निस्वार्थी मनोभाव. ताणें वाडत जाय, ताचें काम ताणें करीत जाय, ताचें मिसांव ताणें करीत जाय, ताचो शेवट ताणें जोडीत जाय. देखून हांवें आसची गरज ना. देखून ताणें सडत सडत वचत जाय आनी हांवें देवत देवत येसय. त्या चिंतपान पळया तो हेरोदीच्या त्या दोन घेतलेल्या फिलिपाच्या बायले हेरोदियासा त्या हिकमतेन त्या गाठान आपणाचे सीस कापून तपकान दवरन समर्पण मरण पावता. म्हज्या मगाच्या भावा भयणीनो, स्नानीक जुवांचें जिवीत संपलें, जेजूचें जिवीत फुल्लें. आनी ह्या वेळार जेजून म्हणलें वतरा मनीस जावन सलमल्ल्या पैकी स्नानीक जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. व्हरतो मनीस व्हरतो. सोम्याच्या फुडें धांवतलो धांवपी अरण्यान बोब मारतलो ताळो. इजाया प्रवाद्यान 600 वर्सां फुडें प्रवाद केल्ली ती घडी ती वता. स्नानीक जुवां मुखांतर तें जारी जालें. म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या मुखांतर स्नानीक जुवांव आमकां कसलो संदेश दिता. ह्या मुखांतर स्नानीक जुवांव आज आमकां व्हरतो संदेश दिता. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा आमी क्रिस्त न्ही उडा आसतोरा. हर एकलो मनीस आमी क्रिस्त न्ही. आमी क्रिस्ताक परगट करचे दूत, क्रिस्ता मुखार धांवचे दूत, क्रिस्त राय आमी ताचे सेवक म्हणून उडास दवरी जाय. देखून बागवान ताच्या पांयाचे वाणाचे कड सोडोंक सयत आमी योग्य न्ही. देखून तो म्हणटा स्नानीक जुवांव आमकां समेस्तांक तुवें तुज्या जिवितांत क्रिस्ताक तो स्थान दी जाय, तो मान दी जाय. क्रिस्त तुजो राय, क्रिस्त तुजो देव, क्रिस्त तुजो वर्तो महिमे बरीत राजा आनी तूं ताचो सेवक. ताचे बागवण ताच्या पांयाच्या वणाचे कड सोडोंक सयत योग्य न्ही. देखून क्रिस्तान वाडत जाय, क्रिस्तान सडत जाय, क्रिस्ताचें नांव परगट जायचें. तो देव म्हण संवसाराच्या कोणशांक कळीत जाय. आनी हो वावर हांवें केल्लो आसा फकत 3 वर्सांनी आनी तुमी तो करूंक आसा म्हणलो स्पश्ट संदेश स्नानीक जुवांव आज आमकां दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमची वडवीकाय, आमचो हुद्दो, आमचें घन, आमचें बळ, आमची आस्त, आमची संपत्त, आमची दुडो व्यर्थ सगळें व्यर्थ. सोम्या मुखार तें बिलकुल कांयच न्ही. देखून आमी ताच्या फाटल्यान धांवंक नजो स्पश्ट. देखून थोडे फावटी म्हजो हुद्दो म्हाका सोम्याच्या की वर्तो करूंक शकता म्हणलें पाठ चिंताप. थोडे फावटी म्हजी पदवी सोम्याच्या की वर्ती म्हणली एक पाठ चिंताप. थोडे फावटी म्हजी आस्त बदीक संपत्त म्हजी तालेंतां म्हजी देणी सोम्याच्या की वर्ते म्हणलें एक अशीर चिंताप. थोडे फावटी आमकां नासाच्या वाटेक पायता, सोम्याक नालिसाय घालता आनी सोम्याक दूख हाडयता. तशें आमी करूंक नजो. तवळ सोमी कितें करतलो? स्नानीक जुवांवक पुगारलेले बरी आमकांय पुगारतलो.
देखून ताणें म्हणलें आसा स्नानीक जावंक मनीस जल्मल्या पैकी व्हरतो जाल्यार सर्गीच्या राजांत स्नानीक जुवा प्रास व्हरतो जावचो अवकाश तुका आसा सर्गीच्या राजांत स्नानीक जुवांच्याकी प्रास व्हरतो जावचो अवकाश तुका आसा तो अवकाश उगडय नाका देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सोम्या प्रास व्हरतें दुसरें खंयचेंच ना सोम्या मुखार हांव एक सादो किरकोळ घालतो मनीस ताचो सेवक हांव सोम्यान वाडत वचूं जाय हांवें देवत ये जाय बागवून ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही हें समजलें हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांवें मिसांत भाग घेवची रीत बदलतली सोम्याक स्विकार करची सोम्याचें मांस आनी रगत स्विकार करची म्हजी रीत बदलतली म्हजी उतरां बदलतलीं म्हजें जिवीत बदलतलें आनी हांव स्नानीक सुवांक प्रास वरतो जातलो असलें जिवीत जिवच्या सोम्या आमकां आतां हार्दिक कृपा दी स्नानीक जुवांक दिल्लें तें कलतेपण म्हाकाय दी स्नानीक जुवांक दिल्लें तें धैर्य म्हाकाय दी स्नानीक जुवांक दिल्लें ती जाणवाय म्हाकाय लाभय म्हूण मागया आमेन मोगळ भावनो भयणीनो उबी रावया त्रेक देवते आसूल आमचो बाबा तूं सरया सगळीं सांगात म्हणयान सदमंतां देवाक सर्पदेदारा बापा सर्गा आनी प्रितुमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो ओंकार मर्यादान सलमलो 5 पिरगा ताणें कोसोसले ताका क्रुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तांच्या जिव्यांनी मेल्ल्यांतली मर्सवेगरो येतालो सतवंतां पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक तात पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी सर्व देवाचीं भुरगीं ह्या तीन जातीचीं भुरगीं आमी आत्तां उसारलेल्या बाबार्तान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांया जवळ आमी समर्पिया तुमची सभा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्लें सुवार्थ परगट करचें मेसांव उर्बेन फूड करूंक तूं तांकां तुज्या कुरपेच्या आनी जाणवयाच्या बेसांवांनी बर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समेस्त राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी देवाक भिवन चलशें कर तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांच्यो गरजो तांणी समजून तांकां स्पंदन करीशें आनी शांती समाधानाचें राज्य बांदून हाडूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध रितीच्या पिडेक वळख सावन आस्पत्रेनी तशेंच घरांनी आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट कर प्रति रितीन कोरोना तसल्या पिडेन आनी इतर मरेकार पिडेंत कश्टतल्या सर्व भाव भयणींक सुटका लाभय तांची सेवा करतल्यांक तुज्या विस्नार बेसांवांनी बर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक सुमेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांच्या जिवितांत क्रिस्ती मावल्या रुपीत करना भगवंतपणाची वाट धरूंक तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवची जिणी जिवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या मिसाद वांटेली जाल्ल्या समेस्त भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर आम्हा समेस्तांनी आपलो स्वार्थ सांडून वायट सलिंगांनी करण्या पाट करन बरे शेगूण आमचे ते रुपेत करन अंतस्करणाची नितळाय करूंक तुज्या पुताचे जोक संतोषान स्विकार करून परगट करूंक तुजो आदार आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने परगांवांत आसात कश्टार आसात विविध अडचणी सांपडल्यांत त्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर विशेष करून मागया सुमयान जेजू तांच्या संकश्टांत तूं तांकां आदार दी तांकां तुज्या बेसांवांनी बर पिडेंतले विघ्नांतले अनवरांतले तांकां निवार म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या एक घडी बदोळे दांपया जे कोणा मागतान बसयला सुडास काडया तांचे बसत मागया विविध रितींनी कश्टा वळख जाल्ल्या पिडेक वळख जाल्ल्या सर्व मसोत विशेष करून मागया सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव स्नानीक सुवावन वर्तली साव आमकां दिलां समयाक परगट करूंक कलत्या मनान कलत्या काळजान धैर्यान आनी जाणवायेन सोम्या परगट करूंक सोमी आमचो वर्तो देव म्हणलें जाणा जावन ताचे कलते सेवाक आमी जावंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सौम्या कानिको सर्वेश्वराज रस्ता उदारपणातील जीवित सोंड जातो ससनाच्या ससना देवा तीन वाशी काळ जांदीट जावच्यो तुझ्या मोगाच्यो मुंडो गोवासो भेटयता बापा वायदा कासो अर्पिता तुका बोलतो मोगासो एकोटासो बापा क्रिस्ता रगती तू आमकां म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे बहुदयाळ बापा कलत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवे प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सगळी आमी ती बिगल्या भू पवित्र गडयात आमी संभ्रमता स्नानीक स्वांबरी आमी जावच्याक देवा स्वादारांनी कृपा विशेष करून जेजूच्या कुडी रक्तांत आमी जोडून घेवया बापा करोसो तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच प्रिय जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्यात तुमचे पासत रिसमेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मास मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केबरी तुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गुडी बापा आनी सगळी राजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां आनी तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वंजू जाय बागे धर्म दोता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमचे सुडुंदराची अजना मनान दवरना स्नानीक जुवांचे शेगूण आमच्या जिवितांत ती सदां फुलोवन येवच्याक देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतल्या वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देख जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती देवी देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी दिमे गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन सर्गेच्या राजाची शिकवण दिवच्या खातीर मनीसस्थान ह्या संवसारी येयल्ली ह्या सोम्याक स्नानीक जावन वाट तयार केल्ली सोम्यान वर्तो जायचे आपूण ल्हान जायचे म्हणून ताणें सांगलेलें ह्या सोम्या विशान हो सोम्ये म्हज्यान तुमच्या काळजांत जिवितांत येवंक आशें येता तर ह्या शिळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबर ना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली म्हाका बावर बनिनो सोम्याक उंड्यारपी म्हणजे ताजे महासंग एवकरिस्तांत सेवसो वेळो कोरोना पिढी नेमती गरजे सोमिसाचें बलिदान भेटोवंक जेजूचे मास उंडे रुपी सेवंक आमकां साथ दिना ह्या संदर्भार आत्मीक रुपान सोम्याक सेवचे प्रयत्न करया अत्रेक सुकुमगार सेव्या सोम्या म्हज्या काळजांत तुवें म्हज्या जिवितांत तुवें म्हज्या घरांत तुवें म्हज्या सगळ्या मेठांनी दुराव म्हाका न्ही तुका एक कर सोम्या
म्हणून आमी मागया सुमया काम सुकन घेवया. सुमया तुका सेवकात रेका येण्याक तुझ्या हांव राखून गावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. सस्ती सुका वरून पावसा, सस्ती सुका पावसा. सुमया तुका सेवकात रेका येण्याक तुझ्या हांव राखून गावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. प्रितीच्या भोवमोगाळ बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचो जाणवायन मोल करूंक आनी सर्गेंच्या देण्यांत लब्धोंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भावानो भयणीनो, भोव अपुरबायेच्या रितीन वावरतान विस्वासान कलत्या काळजा मनान एमिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन पाठयता. देव बरी करूं म्हणटा. प्रतिरितीन देव बरी करूं म्हणटा. भाऊ मॅक्सीक भोव अपुरबायेचें संगीत दिल्ल्या भाऊ मॅक्सी तुका देव बरी करूं. वासरल्या भाऊ विल्फी तुका देव बरी करूं. सगळ्या मिसाची मंडवळ केल्ल्या भाऊ जॉयसनाक देव बरी करूं. ही मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलांत प्रसार करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या सर्व सिबंदी वर्गांक म्हणजेच विनोद गंगुळ्ळी, अविनाश गंगुळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबाच्या सण्यांक आमी आभार जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. मग क्रिस्मस फेस्ताक आमी तयार जावन आसा. कोरोना पिडा आणखी आसा. ह्या संदर्भार जागृतकाय सांबाळया. फेस्त संतोशान आमी आचरण करया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फेस्ता वेळार तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. देव तर बेगीन या भोंयतळा सलवार करच्या मनशा कुळा नासांव केदी सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. बाळपुता सोवे अवघान मोरे आशिर्वाद
बेगीन क्रिस्ताचे कृपेन येवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी